बोवाळ जालो की म्हाका फोन आयलो 8:45 हांव धांवली थंय कॉमान गेल्यार ते बायलेक आमी उखल्ली आनी 108 घालून तिका हांगा व्हेली खंय हॉस्पिटलान व्हरतरीच ते बायलेन कोण तरी पयलो मेळ्ळो ताका सांगलें की आपल्याचो बलात्कार जाला. 3 जाणांनी बलात्कार केला, सोरो पिवयला आनी आपल्याक मारलाय बी म्हणून. म्हाका समजलें ना कितें तें, पूण तें फेंट जातरीच मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेलें. थंय दोतोर म्हणपा लागलो बलात्कार जाला जाल्यार आमकां हें जाय, मेमो जाय पुलिसेचो. तो मेमो करूं नाशिल्लो कित्याक डायरेक्टली ताका व्हेल्लें थंय. आनी ऑलरेडी कोण जाणा आशिल्ली पळय ती पयलीं तिणें सांगलें बलात्कार जालो म्हणून, 3 जाणांनी बलात्कार केलो म्हणून. मागीर थंयच्यान परत आयली आनी त्या दिसा सामकी डिफिकल्टी मुवमेंटा कित्याक हें सगळें भरिल्लें, आमचें दार तरी भरिल्लें आनी वाटो नाशिल्ल्यो कोंबांत वचपाक, कितें तें कोंबां मेळिल्लें. तर मागीर आमी गेलीं कशीं तरी ताका दाखोवपाक, सगल्यो गलीज भोंवली आनी ताका दाखोवपाक सांगलें बाय तूं सांग खंय जालां तें. ताका दाखोवपाक येना. हांवें ताका मुद्दम ते घरा समोर, सगळे घरा समोर सुद्दां व्हरून थांबोवन गाडी विचारलें हें तें तें म्हणटा ना. तेन्ना म्हाका मातसो दुबाव आयलो कित्याक एक म्हजो अनुभव की बलात्कार जालो की बायलेच्या तकलेंतल्यान तें केन्ना वचना, आयुश्यभर वचना. आनी तुमी जाणा हांव केन्नाय फॅक्ट फायंडींग करता. म्हजी क्युरियोसिटी आसता हो जालो कित्याक आनी खंय जालो हाका लागून. ही क्युरियोसिटी म्हजी सदांच आसता. तर हांवें कितें केलें, कोणाक विचारलें थंय कितें जालां काय म्हणून, ना. तर तें कित्याक तशें जालें तें हांव पयलीं थोडक्यान सांगता, मागीर हांव तें जाल्लो पळय म्हणटा बलात्कार तें म्हजें म्हऱ्यांत आसा. तेंच आपले पद्दतीन तुमकां सांगतलें कितें जालें. म्हाका तें शिकोवपाची गरज आसा. फर्स्ट टायम हांव त्या मनशाक तुमचे समोर हाडटा कारण बलात्कार जावंकूच ना. तर ते विक्टम न्हय, ते तुमचे म्हजे सारके सिटीजन गोंयचे न्ही, खंयचे तरी सिटीजन इंडियेचे, ताकाच सांगते आपले पद्दतीन. तर तें काम करता एज केअर म्हणजे जाणात तुमी जाणटेल्यांक केअर घेवपाक. तें काम करता. गोंयांत पयलीं आयिल्लें आसा कोवीड टायमार आनी हॉस्पिटलांनी काम केल्लें आसा पेशंटांक किंवा जाणटेल्यांक पळोवपाक. म्हण ते हे फावटी कितें तरी डिफिकल्टी जाली घरा म्हूण ते पयशे कमोवपाक आयिल्ले आनी शी इज कम थ्रू एन एजन्सी. एक एजन्सी आसा जी सप्लाय करता, ते एजन्सींतल्यान तें आयलां म्हणटरी ताका तेणें पिकअप केलें आनी डायरेक्टली व्हरून त्या घरान सोडलें आनी सांगलें बी ताका हांगा तूं बरे कडेन राव, तुका वचपा जाय जाल्यार आपल्या सांग म्हणून सांगलें आनी ते एग्री जाले. ते दिसा 15 तारखेर ते दोनपारां पावतकीर बरें काम केलें ताणें. हांव खंयची जाणां काय म्हणटा तुमी, हांवें मागीर म्हजी फॅक्ट फायंडींग सदांच म्हजी फॅक्ट फायंडींग आसता. हांव केन्नाय जंप करना लोकां सारकी की रेप जाली, हें जाली तें जाली. हांव पयलीं कन्फर्म करता स्वता, कित्याक कोणाचेर आरोप करप हो बी एक गुन्हा. तर हांव तें सांगपा लागलें म्हाका की तशें जावंकूच ना. पूण ते कन्फ्यूज उलयतालें कित्याक ताका मातशें आदत आसा कितें तें टबॅको खावपाची आनी चुनो घालून टबॅको खाता अशें करून तें खावपाची संवय आसा. ते दिसा तेणी चडूच खालें, चडूच खालें म्हणटकीर लागलें ताका. न्हिदलें उठलें परत खालें परत न्हिदलें तो पर्यंत सांज जाली. सांज 5:30 नंतर ते उठलें. मागीर ताका रेस्टलेस जालें तें कित्याक तो इफेक्ट जालो न्ही आनी ताका रडचें म्हूण कळना, कितें करचें तें कळना. ताका आपल्या भुरग्याचो आनी आवय बापायचो याद आयलो. तें आतां चिंतता की आपण कितें तरी निमित्त करून वचपाचें आनी तें निमित्त करपा साठी तें तांकां सांगलें ताणें आपूण वता.
तांणी सांगली ताका आज वचनाका आमी पावयतात तुका फाल्यां. ते ऑलमोस्ट 8 o'clock जाल्ली. पूण ते म्हणटा आतां तुमकां तेजे तोंडांतल्यान जाचेर आरोप केला जाणी ते कित्याक लागून केला, कसो जाला तो ताकाच सांगू दी. आप कहाँ आई थी गोवा में? 15 तारीख को 15 तारीख को. कहाँ पे आई थी? डीटीसी बस स्टैंड के सामने. और किसने पिकअप किया? सर आपने पिकअप करा, उन्होंने तो ले जाकर काम पर भी छोड़े, काम पे भी छोड़े. काम भी करी उधर में. बाबा को दूसरे दिन नहलाई दी, सब करेंगे. दोपहर के रात को उधर 15 तारीख को रात को सोने टाइम मेरे माँ का और मेरे बेटे का बहुत याद आ रहा था मुझे. बहुत याद आ रहा था. उसके बाद में दूसरे दिन से मैं तंबाकू चालू करी. वो दिन तो बहुत ज़्यादा तंबाकू खाई. 5 बजे सोई, 8 बजे उठी, तो 8 बजे उठे बाद में तंबाकू खा कुछ बाहर एक पानी का बाटली भर पानी पी को बैग ले को चल रहे थे स्ट्रेट ऐसा चाहिए. बिल्डिंग के पास आने के बाद में 2 भैया रुके थे. उन्होंने क्या हुआ रो रही की बोल को पूछे हो ना, क्या हुआ माँ रो रही तो पहले किस डाला पूछे हो ना कोकनी में. मैं बोली कुछ नहीं, क्यों रो रही बोले इधर वकील है इधर बुला तो रुको बोल को एक वकील आंटी को बुलाए नीचे. उन्होंने आने के कुछ पूछे मुझे क्या हुआ बोल के. बाद में मैंने झूठ बोला क्या बोल के, सोचे दिल में मुझे घर तक पहुंचाते ना, इन्होंने कंप्लेंट करते ऐसा सब करते, मुझे मालूम नहीं था भैया, सच में नहीं मालूम था मुझे. मैं क्या बोली मालूम, मेरा 3 भैया रेप करे से ऐसा बोला मैंने. बोलने के बाद में ये मैडम ना पुलिस उनको बुलाए, वो जो अब एक बड़ी पुलिस है, अभी पुलिस है तो इधर के पुलिस को बुलाए. बुलाने के बाद गाड़ी में बिठाया और मैं उधर जाने के बाद में थोड़ा मुझे होश आया. आने के बाद मैं बोली मेरा रेप नहीं हुआ है बोले तो उन्होंने कंप्लेंट करना तो कंप्लेंट करना, तुझे अभी मालूम नहीं है तो होश में नहीं. दूसरे दिन सुबह भी मैंने वही बोला नको कंप्लेंट करने का नहीं है, मेरा रेप ही नहीं हुआ तो कंप्लेंट की करना दूसरे के नाम से. इतना ही बात चला है. बताइए हम उनको कितना रिक्वेस्ट करी मैं कंप्लेंट मत करो, बल्कि बोला तो भी नहीं सुने ना. मेरा रेप हुआ तो मैं खुद ही कंप्लेंट करती थी. उसमें रेप होने के मैं एक बच्चे की माँ है, जवान छोरी भी नहीं है. मेरा रेप ही नहीं हुआ तो पापा उनके ऊपर इल्जाम कैसा लगाऊं मैं. ना कंप्लेंट कर बोले तो कंप्लेंट उन्होंने खुद ही करना तो करना. पापा पुलिस उनके ऊपर डालो कंप्लेंट बोल रहे तो पापा उन्होंने भी क्या करूँ, हमारे लिए उन्होंने कितना तड़पट. इन्हों भी खाना छोड़ को फिर रहे, उन्होंने मेरे घर से खाना छोड़ को. ऐसा क्यों किया आपने? वही मैं मेरे बच्चे के टेंशन में घर को पहुंचाते नहीं कि सोच का ऐसा बोला मैंने. वही बड़ी गलती किया, मेरी ही गलती आदि. मैं नहीं बोलना था, मैं इतना बड़ा रिस्क होता बोल के सोचा भी नहीं. रेप होता बोले पर रेप हुआ बोले तो इतना बड़ा करते बोल के मैं सच में नहीं सोची तो मैं बोलती भी नहीं थी. अपने बच्चे को छोड़ के इधर बैठती भी नहीं थी. अभी आप वापस गोवा दांडेली जाने वाले, मेरा बच्चा है 2 अभी साल का यहाँ बेटा पे है. नहीं रुकने वाले. नहीं मॅडम ताका जे आतां पळय फोर्स करताले पळय कंप्लेंट करपाक कर म्हणून सांगल्या उपरांत सुद्दां तेजें कितें पर्सनल हें आसा, तेजें एनिमिटी बी कितें आसा? ना म्हाका दिसना. पूण पळय आमी 32 वर्सां कडमेल्यान ते कामाक 32 वर्सां हेंच काम करतात बायलां भुरग्याचें. तर आमकां खबर आसा की थोडेशे पयले इन्वेस्टिगेशन करून मागीर FIR करप हें रायट. कित्याक FIR एक पावट केली तिच्यान विड्रॉ करपा जायना ती. आतां ते पळय रडटा की आपल्या वचपा जाय म्हणटरीच ताका वचपा उपाय ना. कित्याक सगळ्यो फॉर्मेलिटीज फॉलो करपाक पडल्यो. काल ताका मेडिकला व्हेलें परत. एक्झॅक्टली मॅडम. मेडिकल रिपोर्ट कितें म्हणटा? मेडिकल रिपोर्ट नाच. कित्याक तांणी सप्लिमेंटरी स्टेटमेंट दिला की आपल्याचेर बलात्कार जावंकूच ना. तो रिपोर्ट पळयतरीच डॉक्टर म्हणटा आपणे कितें तपासूं, जो देखिए रेप मालूम जावं पड़ता ना रेप हुआ है कि नहीं. हम भी डॉक्टर ही बोल रहे हैं. नहीं डॉक्टर बोल रहे तुमको देख के मालूम पड़ता रेप हुआ कि नहीं हुआ तो कैसा करेंगे पूछ रहे हो ना. बराबर उन्होंने बोलने के बाद उन्होंने डॉक्टर है. मेडिकल जाऊन आलं. मेडिकल जावन म्हणजे तेणेच She is म्हटलें not थोडे टेस्ट केला, थोडे Okay. कॉमन टेस्ट केल्या, पूण गायनेक मेडिकल जावना. कित्याक गरजूच ना म्हणटा डॉक्टर. आनी ती ताका फोर्स करपाक शकना, फोर्सबली चॅक करपाक शकना. कळ्ळें न्ही. तर आनी जावंक ना. तांची ते मोठ्यान सांगता आपल्याचेर लेप जावना म्हणून. त्या वेळार ते हितून आशिल्ले, खाल्लें पळय तेचे हितून आशिल्लें. आनी ते खाल्लें म्हणना पूण पिलें म्हणटा. क्यों पिया बोलती है तू? तंबाकू खाने के बाद में पीते बोलते ना, वो हिसाब से हमारे इधर की भाषा थोड़ा अलग होता. मैंने तंबाकू खा के पानी पिया
पानी पिया बोला ना, मैंने पिया बोला. सो ॲक्च्युली सांगपाचें म्हणल्यार हांगा पळय कमोशन जालां आनी आमची पुलीस इनसेन्सिटीव म्हणल्यार हें रॉंग. लोक म्हणटा हांव पुलिसाचो सपोर्ट करता म्हणून. ना, तुमी जाणा हांवें कितले फावटी पुलिसेक दोश दिली, सगळे तुमी जाणा. पूण हांव तांकां सपोर्ट करपा ना, पूण ते जर करतात काम. 2 लेडी PSI आयले, 2 मेल PSI आयले, ते भायर फातोर्डेचे आनी मडगांवचे पुलिसूय आयले. म्हणजे तांकां ही गँग रेप म्हणजे व्हडलो इशू. हांव सुद्दां सोडची ना. ते रातीक हांव आख्खी रात 6 पर्यंत जागी. कालचे रातीक हांव 10:30 आयला. ताच्या फाटल्यान जेवण ना, न्हीद ना. आनी ताचे दुसऱ्यांनी जेका काम समजना तांणी टिक्का करप हें चुकीचें आसा. मॅडम आता ह्या इन्सिडंटांतल्यान आता कितें हें घेवपाचो? कोणी अशें की समज आतां फेक कंप्लेंट करता, म्हजी मेसेज की जर विक्टम म्हणटा, जर एलायज्ड विक्टम आसा तो जर म्हणटा आपल्याक कंप्लेन नाका, जाल्यार कोणी सपोर्टर्स पळय आसा तांणी कंप्लेन करपाची ना. ही कंप्लेन ताच्या नांवान वचूं ना, हांवें करूं ना. कारण हांवें तुमकां सांगलां तशें म्हाका एक इंट्युशन आसा. म्हाका कळटा खरोच जाला रेप काय ना तो तेज्या बिहेवियरा वेल्यान. आनी ते जशें कितें दाखयना न्हू खंय जालां, बायल कशी विसरपाक शकना आपल्याक खंय बलात्कार केलो तो. आनी पुर्ण ते जागो आमी भोंवडयलो ताका पुर्ण. तितूंतल्यान म्हाका दुबाव आयलो. आनी पळयत जाल्यार डिसंट फॅमिली मडगांवची, जाणटे लोक, 83 year old बायल, 96 year old दादलो, हेंचे घरांत कशेंच जावपाक शकना. कारण एक प्रॉमिनंट फॅमिली आमची मडगांवची. आनी ते टायम पळय जाला तो 8 o'clock भायर सरला. ते थंय 8 जावन भायर सरला. ते बंगल्या कडेन पावला अरावंड 8:35. म्हाका कॉल आयला 8:45. 8:35 कॉल आयला, हांव 40 पावल थंय विथ ऑल द डिफिकल्टी. आनी तेजे नंतर सबंद दीस तेजे बरोबर आसा. पूण ते शुद्धीत नाशिल्ले. दुसरें एक सांगता, जे वेळाचेर शुद्धीत ना कोणी त्या वेळाचेर फिट फॉर रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट हें जाय. दोतोर सुद्दां दिना तो फिट फॉर रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट. ताका IPH बीन व्हरून इवॅल्युएशन करचें पडटलें. तर ते फक्त दुसऱ्या दिसा करपाक शकतात. हो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय. ओगीच बोवाळ मारपाक जायना रेप 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 म्हणून मडगांवचें नांव पिड्यार. आनी तुमी जाणा, मेरा नाम खराब होता है इधर. तुमी जाणा 2-3 गँग रेप तरी हांव इनवॉल्व आसा. हांवें करूं ना रेप, मदत करपाक. एक बेनावली जाल्ली ती, एक जाल्ली फोंड्या, आनी एक आनी खंय जाल्ली. म्हणजे आमकां अनुभव आयलो न्ही तें कशें कितें करप तें. कोणेय दुसऱ्याची एडवायसूय घेवपाक जाय. ओगीच बोवाळ मारली म्हणून जायना. आनी तें कितें DIG, DGP, विमेन्स कमिशन लेटर्स सगळ्या केला. सो यू अंडरस्टँड, इवन द पुलीस आर पार्ट ऑफ आवर सोसायटी. दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसायटी. आनी ते आमकां काम करता आसतना तांकां आमी अशें करप नॉट योग्य म्हाका दिसता. म्हजो आनी खंय राग आसा तो हांगा घालून काडपाक जाय.